सगळीं आमी लागीं सोऱ्या दुनिया देखाक वाकानुया आनंदाचो ताका जोया कारोनातूं कोरोप दुनिया जिवितातूं सोरू दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखोय तुज्या राज्यांत व्हरून पावय कारोनातूं कोरोप दुनिया जिवितातूं सोरू दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखोय तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ले जेरेमियस आनी डॉरिटी फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत आमी भेटयता. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आमचे फिरगोजेची 400 वर्सां भरपाक येता तेन्ना हे आमचे तयारेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. ह्या दिसांनी सांत आंतोनीची त्रेजेनां चालू आसात. आमची मागणी सांत आंतोनीचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. आमची इस्कॉलां सुरू जाल्लीं आसात. सगळ्या भुरग्यांचेर आनी शिकोवप्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. नवो सरकार आमकां फावो जाता. हो देवाक मानता तसलो सरकार आमकां फावो जावंक आमी खतखत्यान देवा लागीं देवाचेर विस्वास दवरूनच मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या बळान आनी सगळ्या तुज्या सोक्तेन सर्वेस्परा देवाचो मोग करचो. भाव भयणीनो, देवाचो मोग जेन्ना आमी करता तेन्ना सगळें आमचें आख्खें. पूण जायते पावटी आमी डिवायडेड जाल्या. आमी अर्दें केलां, 50-50 केलां. असलें आमच्या चुकीचें. देवा लागीं आमी बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्यांक सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. एपासून बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी मांडावळ कदींच चुकोना. नोश्टें तें सगळें आमचे तावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी. हे आमी खालत्या काळजान मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. भाग्योन पावलोन तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या जेजू क्रिस्त मेलोल्यांतलो पुनर्जीवन जाला आनी तो दाविदाचे कुळयेंतान जल्मला म्हूण मनान दवर. हें हांवें पोरगोटलोलें शुभ वर्तमान आनी ताचे पासत हांव गुन्यांवकार कसो कोश्ट भोगतां. होय, बोणकोणीन पर्यान गेलां पूण देवाचें उतर बांदून घालूंक जायना. देखूनच देवान विंचल्यान तांकां सोर्गीचें सूख आनी क्रिस्ता जेजू सोवें आसा तें तारण मेळचे खातीर हांव हें सगलें ताचे पासत सोंसणिकायेन भोगतां. हें म्हणप सारकें. ताचे सोंगी मेल्याव जाल्यार ताचे सोंगी जियेतल्याव. तीर गोट आमी रावल्याव जाल्यार
ताचे सोंगी राज जिखतल्याव. आमी अविस्वाशी जाल्यार तो मात विस्वास सांबाळटलो, कित्याक आपणाक आपलीच ओळख ना म्हूण ताच्यान म्हणो नजो. सर्वेस्परा हुजीर गोवाय दिवन ह्या वस्तू विशीं तांकां शिडकाय. उतराचो विवाद करूं नाकात. तो आनीक कित्याकूच उपकारूं ना, बगर आयकतल्यांचो नास करूंक. कोश्टां आळकोळींनी जोयतिवंत जाल्लो मनीस आनी आपल्या वावरा पासत लोजेक पळोना पूण उरफाटीं स्वताचो संदेश विस्वासपणी परगट्टा तसलो वावराडी देवा मुखार जावंक जाय तितले प्रयत्न करात. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सगलीं बरोबर म्हणुया. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुज्या मार्गार तुजो मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारक. आमचो जबाब, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. आमचो जबाब, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजो कोरार सांबाळटल्यांक आनी तुज्यो आज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भोक्ती करतल्यांक सर्वेस्पर आपलें काळीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कोराराची तो ओळख दिता. आमचो जबाब, तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. Sorvespora sui sui. Sorvespora sui sui. Sorvespora sui sui. तुजी समोट सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगल्या काळजान हांव ती पाळटलों. Sorvesporak sui sui. Sorvesporak sui sui. Sorvesporak sui sui. Sorvesporak sui sui. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुनिया. एकदां धर्मशास्त्र्यांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगल्या आज्ञा भितरली पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायला, सर्वेस्पर आमचो देव, एकलोच सर्वेस्पर. आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा, ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचेहून व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणी सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या बळान ताचो मोग करप
आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगळ्या समर्पणां आनी बलिदाना परस अदीक वर्तें. ताणें शाणेपणान परतीपाळ केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांतावन पयस नाय. आनी त्या फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच काडीच जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता. विचार आनी जबाब. भाव भयणीनो, जेजूक विचार केलो हो एक धर्मशास्त्री भुरगोसो आनी ताचो प्रश्न काय बरो. सगळ्यान पयली आनी वयली आज्ञा ती खंयची? कित्याक आज्ञा पाळप एकदम गरजेचें. आनी हो फारिझेव हो धर्मशास्त्री तो आज्ञा पाडूंक सोदता तसलो म्हूण आपूण दाखयता. पूण आज्ञा पाळटलो जाल्यार खंयची आज्ञा पाडपाची, पयली खंयची? तशेंच आनीक एकल्यान विचारलेलें, म्हजो पेलो कोण? जेन्ना जेजून सांगलेलें पेल्याचो मोग कर. जेजूक प्रश्न करूंक जाता? हो प्रश्न आमी जेजूक विचार करूंक जाता, प्रश्न करूंक जाता. आमी देवाक प्रश्न करूंक जातात. जाता काय जायना? जाता काय जायना? थोडी अशी कोताय, थोडी अशी कोताय. प्रश्न करपाक जाय. प्रश्न केल्या बगोर आमकां वस्तू समजनात. देवाक जावं मनशांक जावं आमी प्रश्न करपाक जाय, विचार करपाक जाय. विचार जेन्ना आमी करता तेन्ना दुसरो भाग फकत विचारूच केले, फकत क्वेश्चनूच विचारले जाल्यार जायना. तेचो जाबाब घेवपाक जाय. जरी तर तूं जाबाब घेवचो ना जाल्यार प्रश्न विचारिनाका. आयज आमी जरी तर ते टीव्ही चॅनल जे आसात तेंचेर डिबेट्स ज्यो जातात त्यो पळयल्यो जाल्यार जायते फावटी टीव्ही बंद करून फोडून भायर उडोवची दिसता. कित्याक जे डिबेटाक बसतात ते फकत प्रश्न विचारतात आनी प्रश्न असले विचारतात की तांचो जाबाब ते घेवपाक तयार ना. तांचो जाबाब तांचे लागीं आहा, ऑलरेडी आहा. पूण प्रश्नांतल्यान ते आपलो जाबाब दितात. जाल्यार असले प्रश्न सारके न्हू. जरी तर तुका प्रश्न करपाक जाय जाल्यार जाबाब घेवपाक तयार राव. ह्या धर्मशास्त्र्यान प्रश्न केलो, विचार केलो आनी जेजून ताका जाबाबूय दिलो. तो जाबाब ताणें मानून घेतलो. काय बरे भाशेन हें आयच्या शुभ वर्तमानांतलें तांचें उलोवप. पयली आज्ञा खंयची जाल्यार जेजून ताका सांगता आसतना सांगलां ही आज्ञा हे भाशेन मोगाची आज्ञा ती. पूण ह्या मोगाचे आज्ञेन ओद्दें वो डिवायडेड कांय ना. सगळें आख्खें. आख्खें जरी तर तूं करताय जाल्यार ताका वालोर आसा. ओद्दें कुटें करता जाल्यार ताका वालोरूच ना. ह्या पासत सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या बळान, सगळे सोकतेन जेजून जो जबाब दिल्लो तो ह्या धर्मशास्त्रान आपणें परतून म्हणलें, ओय गुरुजी तुवें सारकेंच सांगलें आनी तुवें सांगलां तेंच सारकें की सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या बळान, सगळ्या सोकतेन आमी देवाचो मोग करपाक जाय. देवा मुखार आमचें कांयच डिवायडेड ना, हाफ हाफ ना, 50-50 ना. देवा मुखार आख्खें. ह्या संवसारांतल्यो आमकां ज्यो भाव भयणीनो दास्ती आसात, संवसाराच्यो राटी आसात, त्यो आमकां जायते फावटी देवा कडले ओद्देंच दवरता. इतलेंच आनी तेज्यावन मुखार आमच्यान जायना. डिवायडेड लव देवा मुखार उपकारो ना. जाल्यार देवाक जरी तर आमी हो आख्खो मोग दिता जाल्यार ताचो दुसरो भाग जो आसा तो पेल्याचो मोग. पेल्याचो मोग करता आसतना, संवसारांतल्या मनशांचो आमी मोग करता आसतना जायते फावटी चतूर रावप एकदम गरजेचें. देवा मुखार चतूर रावपाक गरज ना, कित्याक देव फटयना. मनशां मुखार चतूर रावपाक जाय कित्याक मनीस फटयता. आनी मनीस फटयता कित्याक जायते फावटी मनीस फकत आपणाक सोदता, दुसऱ्यांक दिवपाक सोदना. म्हणजे ह्या आज्ञाचो जो दुसरो भाग
जेजून सांगला तो आपण पाडिना, दुसऱ्यांनी पाडचो म्हूण रावता, एक्सपेक्टेड फ्रॉम अदर्स. म्हणल्यार तूं कर, आख्खो मोग म्हजो कर, पूण हांव तुजो कोत्ता आसतना डिवायडेड. जाता हे भाशेन संवसारान आमचें सगळें जाता हे भाशेन आमी दुसऱ्या कडली रावता, पूण आमी तेंच डेडिकेशन, तोच कमिटमेंट दिवपाक जाय ते पावटी तयार ना. आनी ह्या पासत ह्या संवसारांतलो गोंडोळ जो जाल्लो आसा, घुसपागोंदोळ, ह्या संवसारान जें कन्फ्युजन जाल्लें आसा तें ह्याच पासत. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योन पावलो तिमोथाक चीट बरोवन सांगता आपणें कसलो मोग केला. सगळें ताचे पासत कोत्ता, सगळें जेजू क्रिस्ता पासत, जो जेजू क्रिस्त मरोन पुनर्जीवन जाला, मरणाचेर ताणें जैत वेला, ताचे पासत हांव सगळें करतां. एक गुन्यांवकार जाल्ल्या भाशेन हांव कोश्ट सोंसतां, त्रास सोंसतां, पूण ह्या सगळ्यान हें सगळें आख्खें हांव जेजू पासत करतां. भाव भयणीनो, आमी जर तर आख्खो मोग करपाक तयार आसा देवाचो, जरी अवघड हें करपाक, पूण जरी तर आमी तो प्रयत्न केलो आनी जरी तर आमी हो आख्खो मोग देवाचो सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळे सक्तीन करपाक प्रयत्न केलो जाल्यार तो सदांच साकार जातलो. देव तो मानून घेतलो. तर ही कृपा आमकां मागुया आनी मोगाचेर, हो आख्ख्या मोगाचेर ज्यो आडकोडी आसात त्यो देवानूच पयस करूंक आनी देवान आमकां सरळ वाट दाखोवंक हे भेटेंत आमी मागुया. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C6 पेज नंबर 30. C6. मागितल्या फुलामध्ये रानातल्या झाडामध्ये ओलीतल्या दादोमध्ये ईश्वराक सोदले देणे जेजूच्या काळजा सोवे म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेव. काकलुतसारा बापा, तुजेर पातयेवन तुका भेटवणी करच्याक हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. दया करून आमची पातकां बोगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताया आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलीच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गुटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज जाजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. देवाचो मोग आख्खो करपाक जाय. सगल्या मनान, सगल्या काळजान, सगल्या बळान, सगले सुक्तेन. नो अनडिवायडेड लव. भाव भयणीनो, आमकां ही कृपा दी म्हूण मागुया आनी देवाचो आमी मोग करता तसोच पेल्याचोय मोग करूंक आमी तयार देखून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरींचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापान तुजो मोग केलोय, तसोच आमचो केलोय तुवें. बापाच्या मोगान तूं रावलोय, तशी आमी तुज्यान रावचे. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय, तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय. जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय, बोगोर स्वतान आनी कोरन्यांनी तुजे ताय आमचो भावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सूर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओड उपकार. शेवटाक आमी गायन घेवया. R15 पेज नंबर 182. R15.
सुमोगाच्या